हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आय चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जाणं बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आम्ही चोट्टेक झालो व्हिडिओ काढून घाललो बिकॉज आम्ही बिझी आसली. माझ्या भावाचे आले लग्न आहा अजून जावना. सो त्या खातीर आमकां टायम मेळनासलो. सो आज मातसो टायम मेळलो त्या खातीर आमी व्हिडिओ काडटा. आणि हेज्या भावाच्या लग्न जावन सुद्धा आनी एक फंक्शन आसतले ते तुमकां फुडल्या ब्लॉगांनी कळटले कितें ते सरप्राईज सांग तर. आयज आमी कितें करता? आज आमी करता प्राउन चिली आणि बांगडे हाडलेले आहा, लेपो हाडलेले ते आमी करचे ना. फक्त प्राउन चिली दाखयतले तुमकां. बांगडे आमी आमच्या मम्मीन आमकां फ्राय केलेले आहा आणि कढी केल्या. लेपो आमी फाल्यां फ्राय केलेले ना अजून. सो आमी फक्त तुमकां प्राउन चिली दाखयतले आणि हांव पळयतलो RCB ची आमी रेसिपी आमच्या वांगडा यात. आज RCB ची गेम हांव पळयतलो गेम, तूं रेसिपी दाखय. आयज आमची फेवरेट RCB ची गेम चालू हा. RCB हे ना मम्मीन जे गोरे हाडले ते ना दाखय जातो गोरे हाडले मम्मीन पण. मम्मी हाय कर. सुरी दाखय ना मम्मी. चल तुझे काम कर, चाल मला गेम पळोवंक दी. चाल ना गेम पळोवंक दी. सो मी आयज गेल्ली नुस्तें हाडपाक पेटी. प्रावंसच हाडून हाडले घरान. नुस्तें हाडलेले आमी, लेपो हाडलेले, बट आमी ओनली प्रावंस करतली. चल न्हू हे घे न्हू मसालो करतो. सो हे आमचे प्रॉन्स बरे क्लीन बी करून दवरले आमी ऑलरेडी. आता पहिली एका मॅरिनेट करतली. मीठ घालून घेवपाचें पयलीं, मागीर थोडी हळद घालून घेवपाची, मागीर ते बरें मिक्स करून घेवपाचें. सो हे मिक्स केल्या उपरांत हळद आनी मीठ घालून एक 15 मिनटां मीठ आनी हळद लावन दवरप. त्या पासून आमी दुसरो चिलीचो हे करून घेतले. सो प्रॉन्स मॅरिनेट करपाक दवरला आता आमी. आणि बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स रेडी करून दवरला हांवें. 2 मिडियम सायज कांदे घेतल्या, इल्लीशी कोथमीर, कॅप्सिकम घेतला हाफ बारीक चिरून, आणि 1 मिडियम सायज टमाट घातला, आणि ग्रीन चिलीज. एका पळयात मॅच पळयता हांगासर. आता 2.5 मिनटां ब्रेक हा म्हणून येयला आता ब्रेक टायमार. सो सगळ्यान पयलीं आता तेल घालून घेतला आमी पॅनार. सो सगळ्यान पयलीं कांदो घालून घेवंक जाय. सो पयलीं कांदो बरो गोल्डन फ्राय जायसर भाजून घेवपाचो. सो आता आमी एड करता हरवी मिरसांगो. सो आता मी थोडी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऍड करता. कॉर्न ऍड बेगीन तेवढे गेम चालू आरे नाटक करता. मग तेकाच तुझा. सो आता आमी ऍड करता कॅप्सिकम. गेमीच्या टायमार एकाने हे करून दिसला. गेमीच्या टायमार म्हाका नाटका करूंक जाय. मागीर हे तुका सांगलें ना. तुवें सांगला आयज व्हिडिओ करूया म्हणून. सांगला म्हणलं आता कितले दीस जाले काढून जाय. काढया मातशी वाडोवंक जाय आसली. येस वाडयली तांबडे जावंक जाय. टमाट बेगीन जाता न्हू. सो कॅप्सिकम पयलीं घाल. कॅप्सिकम मातशें टायम लागता म्हणून आमी पयलीं घातला. सो सगळ्यान लास्ट हें आता आमी टमाट ऍड करता. आणि टमाट बरें सॉफ्ट जायसर भाजून घेवपाचें. सो आता प्राउन्स घालून घेवपाचे. प्राउन्सय घालून घेतल्यार प्राउन्स चालू हा. आणि बांगडे रेशाद बांगडे केल्या मम्मीन. आमी करून ना ते मम्मीन केल्या रेशाद बांगडे. रेशाद मसाला. सो पळयात आता आमी सॉसेस यूज करतले. सॉस यूज करतले. घाल बाय. ते कोणते सॉस म्हणता ना हेका? 1 टेबल स्पून सोया सॉस. 1 टेबल स्पून टोमॅटो सॉस. 1/2 टेबल स्पून चिली पावडर ऍड करता. तुमकां जाय जाल्यार ऍड करपाचे अकॉर्डिंग टू युअर स्पाइस टेस्ट. आणि आता ऑलरेडी गरमी झाला. तुम्ही काय 5 टेस्ट करीना काय.
सो आमचं फायनल स्टेप कोथमीर ऍड करता आणि आमची प्रॉन्स चिली रेडी झाली असा. आमचे सबस्क्रायबर वाढवून जादू केलं जादू. तुमका दाखवता मिलीन किती केला ते. एका पप्पान बेल्ट हाडलेलो 2 दिवसांनी शेणयला येणे 2 दिवसांनी शेणयला. वाईटी होऊन गेलं न्हू. हाय याचो म्याव म्यू काय आवाज करीनाय. सो आमचे जेवण रेडी झाल्या. आयज आमच्या जेवणाक आसा राईस यो कितें रेशाद बांगडो भाकरी गेल्या मम्मीन आणि प्रॉन्स चिली आमची आणि हुमण. बाय बाय. होय होय कशें जाला. सो आयची आमची रेसिपी करून जाल्ली आसा. तुम्ही सुद्धा शुअर ट्राय करा आणि कमेंट करून सांगा कशी झाल्या ती. हा टेस्ट बरो आलो. म्हाका बरो आयचे सगळे हेड्यान केलाय बिकॉज ऑफ हांव गेम पळयतालो. हेड्यानूच केला. फक्त बेश्टा मदीं डब्बू बस बेस्ट कितें तें. सो आणि आता आमी व्हिडिओ काडूंक सोदताले मुद्दाम काडला बिकॉज ऑफ आमकां आतां फुडें टायम मेवता ना. आमी तुमकां आनीक एक 10-15 दिसां मेवतली फुडें बिकॉज ऑफ तुमच्या खातीर एक सरप्रायज आहा लग्नाच्या न्हू भावाच्या. प्लीज आमच्या चॅनलाक शेअर करा, सबस्क्राईब करा. टाटा बाय बाय. आणि आज आरसीबी जिंकतली हो ती पळयता म्हटल्यार टायम लागतलो न्हू तांकां. बट आरसीबी जिंकतले प्रॉमिस. अजून जिखोंक ना. बाय बाय. टार्गेट 147. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next video.